Emoția ugrasa cora I Jesuci apnea mandun Bavartiano fure sora Nispedung monitor korun Yadnik sevok titor sotta Yokardiuya gayon korun Nisabete acir saya Lan borpat kanci duk dorun तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावं येता आनीक मागीर म्हाका चोयुखार ह्या मिसांत आनी परबीन भाग घेवन बरोबर देवाक उलो मारतना आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया आनी मिसाक सुरवात दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पयत आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज आमी हांगासर जमलेलीं आसा ही तुमच्या गांवची वर्साची परब जायतीं जाण तुमी वचूंक चिंतालीं येवजितालीं थोडीं पावलीं थोडीं ना पावलीं पूण एकच म्हणून हांगासर जमलेलीं आसा बापाक आर्गां दिवंक आनीक सायबी मांयक उलो मारूंक एनाउन्सेशन सायबीन देवाच्या उतरा खाला जियेली आनी आपल्या जिवितांतल्यान गोठाय घेवन हीच गोठाय वरवीं जेजूक आमकां दिलो आमी देवाची येवजून आमच्या जिवितांतल्यान आपणावंक हे मिसांतल्यान मागून घेवया हें बलिदान बापाक उबारतना देवा लागीं माफी मागुया आनी देवा लागीं माफी मागतना एकामेकाचेर आदारलेल्यो चुकीचो उगडास धरून बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोरपुदा देवा आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बायंती सदांच आंकवार म्हळी सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनच्या जिविताक पावूं आमेन. सुम्या काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर सुम्या काकूत खोर Moima dewa unsuri ani shanti taja ishtang sonsari sorespora dewa surinjaraya suput vedar deva
बापा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन आसता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा 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 देवाचे शेळये 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 तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 या सर्वेस्परा ससनचे बापा तुंबो व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणूच शकना तरी तुजो ससनीक शोब्द आंकवार मरेचे कुसव्यांत मुनी जावचो म्हूण तुवें येवजिलें तो आमचो सुनवदार खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी तीर भावार्थान सोत मानता जसो तो आमच्या मनशा सोयबाचो भागीदार जालो तशें सगल्या मनशांक ताचे देवीक सोयबाचें भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन बसुया इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग ती पातालांतल्या खोलायांतली वो उंच स्वर्गावेली जावं पूण आकाशान पोलतीपाल केलो ना हांव मागचो ना सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायासान म्हणलें आतां चित दिवन आयक दाविदाच्या गोराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका आतां देवाची तिडूंक सोदताय बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो पोले एक आंकवार चोरी परबेस आसा रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली देवाचें उतोरें तुमचो जबाब जावन दी हो पोले हांव येतां तुजी कुशी करूंक हांव येतां सगळीं म्हणया हो पोले हांव येतां तुजी कुशी करूंक हांव येतां योद्न आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होन आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पोले हांव येतां जबाब हो पोले हांव येतां तुजी कुशी करूंक हांव येतां तुजे कुशेक हांवें पावलो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या गोरतांचेर म्हाका फर्मायल्लें आसा देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान
तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. सो बाब, हो पोले हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. सो बाब, हो पोले हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना. सो बाब, हो पोले हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत गांवांच्या गालियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतलें जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिची शीं भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलेली, सर्वेस्पोर तुजे सोवी आसा. आनी ताचीं उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारिया, तुका तर देवा सोवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटले आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर ससनाचे ससनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घातली. हेच खातीर तुजे थायन जल्मतल्या त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6 म्हयन्यांची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोड सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाल इश्टंदो, जेन्ना तुमी तुमच्या गांवघरा आसतना साबार पावटी हे परबेन तुमी भाग घेतलो आसतले. पळयो ना, सगळीं गेल्या तुमी फेस्ताक ह्या न्हू. कोणीय वचूंक ना, ही ल्हान भुरगीं पावंक नासतलीं. आनी एक खुशालकाय भोगताली तुमच्या गांवांत हें सुंदर मानकुलें उंच ल्हानश्या दोंगरार बांदलेलें कोपेलांत. हे सायबीमांची भोक्ती चलताली आनी आज लेगीत ही भोक्ती चलोवन हे देवास्पणीन कुटुंबांतल्यान देवाची सावळी, देवाची कुरपा तुमकां, तुमच्या कुटुंबांनी, तुमच्या भुरग्यांचेर ती पावली. आज आमी कितें नियाळटले जेन्ना आमी नियाळटा आंज बुडवो
नाजराच्या साद्या गराब्याच्या देरार मारता. नाजरेत हो सादो गांव, आमचोय गांव सिड्डोनचो सादेपणी आसलो, पूण अवचित उदरगत जाता गांवची, समाजाची आनी मनशाची. आज नाजरेत गांव शारांत गेल्यार थंयसरी उदरगत जाल्ली आसा. आनी थंयसर आसा व्हडल्यांतली व्हडलें बाजिलिका, द बाजिलिका ऑफ एनाउन्सिएशन, जी होली लँड पिलग्रिमेजीक पावल्यांत तांणी बाजिलिका पळयलां. हें नाजूक सुंदर बाजिलिका. ह्या बाजिलिकांत खाला आसा जी सुवात मारयेचें घर आसलें, आनी ती सुवात तशीच दवरलेली आसा. हे नाजूक बाजिलिकेंत त्या जाग्याचेर जंयसर मारिया जियेताली वो आसली, थंयसर आंज बोडवो मारये सोबें आजीर जालो आनी हो संदेश मारयेक दिल्लो. हाचेर आमी नियाळ करता. पयली सुवात मोगाल इश्टांदो, हे सादे गांवांत, साद्या गराब्यांत कोणेच दारार मारूंक नासलें आसलें. आनी हावचीक देव आपल्या देवदुता वरवीं मारयेच्या दारार मारता. आमी दारार मारलें म्हणटच दार उगडटा हांव न्हू, आनी चात हांव कितें हाडलां? तिजान हाडलां, पेज हाडल्या. पूण जेन्ना मारयेन हें दार उगडलें, शेजारी येवंक ना, वो शेजारी पावूंक ना. देवाचो दूत थंयसर पावलो आनी मारयेन स्वप्नांत लेगीत चिंतून नासलेलो संदेश तिचे मुखार दवरलो. एक गंभीर संदेश, एक भिरांतीचो संदेश. आनी मारयेचेर खरें म्हणल्यार कांपेरो सुटलो. कितें उलयताय देवदूता? जेन्ना हो देवदूत तिका म्हणटा, पयले सुवातेर भियेनाका मारिया, कित्याक तिचे तोंडाचेर एक भिरांत सुटली. आनी हो संदेश आयकता आसतना पयले सुवातेर देवा सोवें तुका कुरपां मेळ्ळ्या. दुसरे सुवातेर म्हणटा, जो भुरगो तुका जल्मतलो तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटलें हांव. तिसरे सुवातेर दाविदाचें सिंहासन ताका दितलो. आनी चवथे सुवातेर ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. ह्यो चार, the four promises are thrown at Mother Mary. मारिया म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना, हांव लग्न जावंक ना, तर हें कशें गमतलें, वो कशें घडटलें? आनी जेन्ना देवदूत देवाची येवजण मारयेक उक्ती करता, मारयेन कोण चिंतलें आसतलें, हे चार प्रॉमिसीस, हे सादे वस्तुरेक व्हडलो इनाम कसो. तो देवाचो पूत, ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. व्हडले व्हडले प्रॉमिसीस तर म्हाका दिता जाल्यार हांव कित्याक ना म्हणचें ना. पूण तिच्या काळजांनी एक भिरांत आसलेली, लोक म्हाका मानेन घेयत वो ना. पूण जेन्ना हो देवदूत तिका सांगता, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, देवान तुका विचून काडला. मारिया जबाब दिता, जावं देवाची खुशी म्हजें सोबें. म्हजी खुशी न्हय, पूण देवाची खुशी. पयली सुवातेर मोगाल इश्टांदो, ह्या संबंदान आमकां दिसून येता मारयेचें सादेपण. सादे गांवांत, साद्या गराब्यांत, सादे कुटुंबान, सादे मारयाक देव संदेश दिता. आज आमी नियाळ करूंक जाय कसले संदेश आमकां पावता. आनी जरी तो देवाचें उतर आमकां पावना, कित्याक आमकां पावना? कित्याक आमचें सादेपण व्हांवून गेल्लें आसा. सादे गांवांतले आमी वाडलीं,
सादो भावाट धरून आमी जियेली. तुमची आवय बापूय शिकोवप नासलेलें जायत, पूण देवाचेर भावाट धरून कोश्टी वावराडी ती, आनी त्याच कोश्टांतल्यान देवाक वाखाणलो. आनी हाकाच लागून असल्या तुमच्या आवय बापायच्या घराब्यांक देवाची बेसांवां शेंबऱ्यांतल्यान पावली. सादेपणांतल्यान देवाक तांणी ओळखून घेतलो, सादेपणांतल्यान, जानवांतल्यान न्हय, पूण सादेपणांतल्यान देवाचो अनुभव आपल्या काळजांनी बांदलो. आनी असले आवय बापायनी जे आज परदेसांत जियेता, हांगासर जियेता, तांणी आपल्या भुरग्यांकूय होच संदेश दिवंक वावुरली. पूण जरी तर देवाचो संदेश आमच्या काळजांनी ना, देवाचो निरोप आमकां पावना, देव आमच्या काळजांनी बसोना, ना तर आमच्या भुरग्यांक आमी देव भावार्थ दिना जाल्यार आमचें सादेपण व्हांवून गेल्लें आसा. आनी सादेपण कशें व्हांवता, सादेपण कशें सांडटा, सादेपणाचे मनशां आमी कित्याक जायना? कित्याक आमचे भितर गर्व चडटा, आमचे भितर पदवी चडटा. जेन्ना दुडू गिरेस्तकाय आमच्या दोळ्यार मारता, सगळें जगजगता, आनी देव आमकां खंय आसा तो दिसना. आज आमी भावाक वळखना, मनशाक वळखना. तर हो नियाल आमी पयलो करुया आज ही परब करतना. आसा जायत म्हज्या कुटुंबांनी हें सादेपणाचें वारें जें वाऱ्यार आमी जियेताले. आज हांव आनी म्हजो कुटुंब, म्हाका दुसऱ्यांचें कांयच पडूंक ना. पेल्याचो हुस्को ना, पेल्याचो मोग आनी मोहीप आसना. दुसरे सुवातेर मोगाल इश्टेंदो, मारयेक कित्याक विचून काडली जायत? मारया सादें चेडूं आसलें गांवचें. कित्याक जायत देवान मारयेक विचून काडली? ही सुंदरी जानवायची मनीस ती कित्याक विचून काडली? कित्याक आना जोखीम मारयाची आवय बापूय मागण्याची मनशां आसलीं. मारेक तेणी 3 जेवणां दिवंक नासलीं, पूण 3 मागणी दिल्ली. मारेच्या गोड्याक आनी आंगाक भांगरान तेणी न्हिटोवंक नासलीं, पूण देवाची कुरपेन तेणी न्हिटवयली. आज मोगाल इश्टेंदो, देव आमच्या भुरग्यांक कित्याक विचारना काय? कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक मागणें दिवंक ना? आज आमी आमच्या भुरग्यांक मागता तितलें दिता आनी आमकांय आमी मागता तितलें आमी घेता. आमचें जिवीत आमी सुरगायता, जावं नाजूक वस्तूंनी, भांगार, देमाती, मोतयांनी. पूण देव हें कांयच पडना. देव नदर मारता तुमच्या काळजाचेर, तुमच्या काळजांनी, तुमच्या कुटुंबांनी मागणें आसा वो ना. आज एकूच प्रश्न घालता आसतना आमी आमकांच विचारूंक जाय, मिसाचो मोग खंय पावला काय? कितलीं जाणां आमचें कुटुंब मिसांतल्यान देवाक नोमान करता, मिसांतल्यान देवाची कृपा गोठाय आमी घेता. ह्या मारेच्या साद्या कुटुंबांनी दुसरें जेवण नासलें आसत, पूण मागण्याचेर बापाक तेणी वाखाणलो आनी बापाची कृपा, बापाची गोठाय तांकां पावली. आज मोगाल इश्टेंदो, साबार जाणां आमचें कुटुंब मिसाक पावना, वसोंक प्रयत्न करिना. जेन्ना गरज पडटा आमी दोंगर दुखून पार करता. पूण आमच्या सुंडनांनी साबार इगोज्यो आसा आनी साबार इगोज्यांनी साबार मिसां जाता. पेंडेमिकांनी बंद पडलेली तें आमचें जिवीतूच आतां आमी बंद दवरलेलें आसा. साबार जाणां आमच्या भाव भयण्या लागीं हांव विचारतां हुस्को धरून, बाबा मिसाक वेता मरे. आतां टिव्हीर पळयता हांव, तांकां दिसता हांव सलमान खान म्हणून 11:30 येता म्हणटा हांव. आयतारा तो 11:30 हांव दिसती पडटा म्हणटा.
जेन्ना आमी कामाक वेता सगल्याक वेता सगलें करता मिसाचो मोग कसो सुकून गेला हाचेर आमी प्रश्न घालूंक जाय. आनी जायते पावटी आवय बापूय आमी इतली कामांनी गूल जाता भुरग्यांक आमच्या थोरणाट्यांक तांकां मार्गदर्शन कोण दितलो. आज वरांची वरां हांव थंयसर बसतां आनी तांचे लागीं भासाभास करता. साबार तरणाटे कामान गूल जाता पूण मिसाक केन्नाच पावना. आनी आमी म्हणटा हो पॅन्डेमीक केन्ना वेतलो काय म्हणून. जेन्ना आमी मागण्याची मनशां ना देवा लागीं सारकें मागना देवान आमकां हो पॅन्डेमीक धाडला एक जिविताचो हाफ टायम कसो. आमी नियाळूंक जाय देवान आमकां तोरी जिवीन दवरल्या त्या देवूय आमचे लागीं मागता तुमचें जिवीत निटायेर घालूंक. तर मारीक देवान हें देणें दिलें कित्याक ती सादी आसली आनी मागण्याची मनीस आसली. आज मागण्याची बुन्याद परत घालुया. मिसाचो मोग तुमच्या कुटुंबांनी परत सुरू करुया. आज कितले जाणां लागीं विचारता आसतना म्हाकाच दूख भोगता. क्रिसमसाक गेल्ले फादर लास्ट क्रिसमस कोणाक दूख जायना. आमच्यो कातयो दाट जाल्ल्यो आसा. आमकां सगलो हुस्को संवसाराचो पूण आमच्या धर्माचो देवाच्या मोगाचो हो हुस्को कित्याक ना. आनी तिसरे सुवातेर मोगाल इश्टंदो मारयान देवाची कुशी केली. जेन्ना मारयेक हे सगळे प्रॉमिसीस आंज बडव्यान सांगले तो व्हड जातलो देवाचो पूत तो. पूण जेन्ना जेजू जल्मलो मारयेक जायते कोश्ट आयले. गोरेशे गोठ्यान तो जल्मलो. हेरात 500 भुरग्यांक मारता तेणी पोड काडली इजिप्ताक. दाविदामी परत नाजरेताक आयली. जेन्ना जेजू व्हड जालो देवाचें राज परगट्टालो ताका कुर्सार खेळायलो. आनी मारिया हें सगळें नियाल करता पूण गुणगुणना एक शब्द भायर काडिना देवाचेर शीन करिना. आयज जायते पावटी मोगाल इश्टंदो आमी एकामेका लागीं प्रॉमीस करता. आमी म्हणटा देवान आमकां सांगलेलें सगळें दितलें म्हणून. फादरान सांगलें मिसाक वच मेवतलें म्हणून कांयच मेवोंक ना. आनी मीस सोडून दिता हांव. देवाचेर शीन करता हांव. देवाक ओकमान करता हांव. पूण मारिया हो देवाचो पूत जाल्लो तिका अधिकार आसलो देवाक विचारूंक तुवें म्हाका जायतें सांगलेलें कांयच फावो करूंक ना. पूण मारियान कांयच करूंक ना. गुप्तीन जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणें तुजी कुशी म्हजें सोबें जावं. मारिया गुप्तीन देवाची भावाट धरून आपल्यान जिवीत फुडें व्हरता. आमच्या जिवितांत आमची येवजण्यो दुसऱ्यो आसता. आज घोव बायलांची येवजण्यो दुसऱ्यो आसता. आनी जायते पावटी म्हजी येवजण अशी तुजी येवजण अशी म्हणून आमी दोशी जाता. आज हें डिवोर्स हें सेपरेशन म्हणटा तें आमकां अळखें जाल्लें आसा. कोणाकूच दुखूच पडोंक ना. कोण झगडटा मायगेर वेता कोण झगडटा पायगेर वेता. हें भुरग्यांचें जाता खाल. आनी आमी म्हणटा आमी परदेसान आसो इट्स अ कल्चर वी हॅव टू मूव ऑन. ही खंयची दोतोन मोगाल इश्टांदो आनी खंयचें मन आमी बदलता आमकां अदमास मेळना. ही बदलणी जाता जेन्ना आमी देवाक फाटीं दवरलेलो आसा. आज फकत देवाची पायनलां आमच्या किड्यार मारलेलीं आसा. तर आज आमच्या जिवितांत नवसुर्णी जातली जाल्यार तुमचेच गांवच्या कोपेराची परब करता आसतना तुमच्या भुरग्यांचेर आमी आशिर्वाद मागून घेवया. हें सोत आमी लिपोवन दवरूंक जायना. आमची अडचण आमची दूख आमचे प्रश्न जे कुटुंबांनी उपजवता तो आमी फुडो करूंक जाय. आनी साबिमाय आमकां ही देख दिता. एक नामुनो सादेपणाचो. आज आमी खंय आसूं पूण जरी तर आमच्या कुटुंबांनी हे सादेपणाचे गूण आसले जाल्यार हे सादेपणान एकामेकाक भावपणान आमी लिखूंक जाय.
बेल्याची सेवा चाकरी करूंक आमी हुस्को धरूंक जाय. जी देवान आमकां दिलां आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक जाय. तेन्नाच मारये सारकी आमी मनशां जातलीं. तर आज दर एका कुटुंबा पासून मागून घेता. शिड्डोणची आमची गांवची भाव भयणी, जी तुमचे गांवघरां आसा, जी परदेसान आसा, मागून घेवया जे गांवच्या भाव भयण्यांक उडचून आसा, जे कुटुंबांनी प्रश्न आसा, दूख आसा, सायबीमायची कुरपा तांचेर आसूंक आनी आमच्या कुटुंबाची मागणी हेच मायन आपल्या पुता सोवें दवरूंक ह्या मिसांतल्यान आमी मागून घेवया. उदीक जाल्यार मागून घेवया आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या तरणाट्यां पासत. ह्या कोपेलांतल्यान जायती भोक्ती तुमकां फावो जाली आनी जायतीं बेसांवां तुमच्या आवय बापायचेर पावलीं. तेच मायची बेसांवां आज दर एका तरणाट्यान, दर एका भुरग्याक पावूंक देवाचीं बेसांवां हे मिसांतल्यान मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसनारात आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मेळटाय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसलें, ताका पुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका किपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपदा देवा बापाच्या उज्याक बसलाय, थंय तांय जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पुर सुबेक, वखदाचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकटे पोरसुबेच्या दावाक सगळेस्पोर मानून घेवं. सर्गींचे बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती घोडी आपल्या औरंबाची बागी घोडी म्हूण तुजी पवित्र सोबा ओळखून घेता आनी हो दोबाजी घोट संबरूंक संतोशान तुका हो दिनवासिनीचो योन भेटयता. तो मनीसपणान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळेल्या त्या जेजूचें जिवीत हे संबोरना वरवीं आमकांच आनी हेरांकूय मनशांक दिसान दीस ओदीक ओर्ता बडीत आनी फलादीक खोर क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा,
सर पदवीदारान ससनाचे देवा सर्व केल्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनू वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेन्ना सुर्मुदार मनशा कुलाचो मनशां खातीर मनशां मोदें येवचो काल बोल्लो तेन्ना हेच हुकुमान देवदूत स्वर्गांतान देंवलो आनी तुजे उगोनीत मोगाचे येवजणेचो मारीक तांणी संदेश हाडलो कोण भावार तिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकी ल्हिनपणी ओळखून निश्कलंक आंकवारीन तुजी चाकुरणेन आपलो जबाब दिलो तेच बागी घोडी तिच्या निर्मोल कुसम्यांत पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मोदें मनीस कसो जिवंक आयलो देखून ताच्या उदेशी थांबोनासतना वयर स्वर्गार तुका वाकांटा देवदूतांचो दलबार तुजी किर्ती गावून उल्हासता सगलो संवसार तशेंच आमचेय किर्तन पावंक आतां तुजे मुखार पवित्र 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 दलबराचो सोबेस तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय कॉन्सिक्रेशन तुमी बसूंक जाता नाजाल्यार दिमी घालूंक जाता उबें रावचें न्हय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणे हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच तांणी खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणे तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवेन सस्नैक करोराची हें रगत पातकांचें भोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूट पोरगोठुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडमूची खाल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो बर्फ सरून मेल्यान ते आमच्या भावभिण्याची खाकूत कर तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्ले सुमेस्तांक तुजें परजोरीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दोया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व कले तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर सस्त्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन सगळीं उबी रावया सगल्यो आमची गरजो देवा मुखार धरून जेजून दिल्लें भावार्थाचें मागणें बरोबर बापाक उबारुया
आमचे बापा आमच्या बापा स्वर्गीच्या सुर्गीच्या जे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दवे करून जिवितान सोवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवश्यान वत रेखतांव तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांडटा आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेंतान राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक आमीन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं देवाची शेली देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ए देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीची जेवणांक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची खोड आमेन क्रिस्ताचें रगत आमेन Suavi tuझे नाम Maria मोगाना उत्साहा भुरग्या कोणाक Maria ताचन तें सांबाळता सुवादी तुझे नाम Maria मोगाना
Praर्थूया. मोगाल बापा, अंकवेरीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत कोरो देव आनी कोरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केले. हो बावाड सदां सांबाळूंक आनी परगोटूंक आमकां कुरपा दी. आनी ताच्या पुनर्जन्मपणाच्या सोबतीन सासणीक सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवच्या आदीं तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत परो भावून येता. हॅपी फिस्ट. Wishing the same, Father. कितें रांदलां? कांयच ना? ना? ओयो ना कितें? आनीक मागता आशिर्वाद सगल्यांचेर आनी सगल्यांक जे हांगासर आसा जे हें बलिदान टीव्हींतल्यान भाग घेता. खुशाल बरीत परब आनीक देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आसूं. आमी दिनवासता हे मिसाक सुरवात आनीक सहकार दिलो हांगासर मांडूळ हाडूंक एटलस ह्या कारखान्यान वावुरतले भाव आनी भयणी जो हांव मार्कीस हांणी फुडारीपण घेतलें आनी म्हणूंक लागलो फ्लायट सारकी आसना जायते जाणांक वचूंक मेळना. फादर फेस्त करूंक तयार आसा म्हणल्यार करूंक जाता. म्हणटच कोणें तरी ही संदी घेतली आनीक हांगासर आमकां जमा केली म्हणटच तांकां हांव दिनवासता. हाचो सेवा धरून वाजला तांकां, आमची मिडिया टीम प्लस आवर स्टिवर्ड्स जे सदांच बारी वावुरता. जांणी बरें देखणाऱ्यांनी फुलांक घालूंक दवरू दिल्ले आसा तांकां आमकां शाबासकी. तर सायबीमांचीं बेसांवां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आसूंक आनी आमी सगळीं सायबीमाचे मोगान आनी पेल्याच्या उस्क्यान जिवंक जावं दी आमचे आवंडे आनीक आशा. लिमनो आशिर्वाद घेवच्या आदीं आमी आमची हें मुखामोळ सायबीमांचेर मारुया आनी तिका प्रार्थना करुया. नोमान मरे कृपेन बोलयली सर्वेस पोर्त तें आसा उसरें भितर सोदोक चोपू जेजू. भाग्यन मरे देवाची माये म्हाका तूं विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वडार. आमेन. तर हांगासर दर आयताराक 2 कोंकणी मिसां जाता. इंग्लीश मिसांय जाता पूण कोंकणी मिसां 8:30 आनी 11:30. हांकां बुकींग ना आनी कोणाक जाता जाल्यार ओदीक जाल्यार बरें दिसता. आमचे आवय बापूय जांकां ओरोसभर मेळोंक ना भुरग्यांनी हाडचें तांकां आनीक मिसाक पावोवचें. आतां तरी पेंडेमीक थोडो हिंगासर बरो जाता जाल्यार इफ इन आयसोलेशन आसा दुयेंत आसा ओंकली मारता भायर सरचें न्हय. तुमी घरान बसून रावंक जाय, कुयदाद घेवंक जाय. पूण जो लोक कामाक वेता तांणी मातशें देवाकूय हुशारपण दाखोवंक जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Nog het rambut mafiar Subit surya hostrandar Ton rachi moroi payang Liliku dewa muka Angkwari bagi Angkwa surek sundori Na tu isu